दिवचलच्या नव्या बायपास रस्त्याक आता अस्वच्छतेचे गिराण लागला। रोलिंग मिल वाठादेव वाठारात या बायपास रस्त्याचेर सध्या व्हडा प्रमाणात कोयर सचिल्ल्याचे दिसून येता। ह्या कोयराक लागून दुयेंसां जावपाची शक्यताय वाडल्या। देखून ह्या प्रकाराचेर वेळार नियंत्रण हाडलें ना जाल्यार फुडाराक गंभीर समस्या निर्माण जावपाची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्या। कचऱ्याची समस्या वाढूंक लागली। परत एकदा नवीन कचरो तयार झालो। हायवे रोडाक बायपासाक आज नाका ती घाण ही सगळी घाण हे सगळे कचरो आज हो रस्तो चड करून रोड कारापूर ग्रामपंचायतीक पडटात आणि उद्घाटनानंतर आमच्या गोयचे सीएमान मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें की बायपासाक हायवे रोडाक कोणी कचरो उडोवचो न्हू, स्वच्छता ठेवची। पण ही स्वच्छता थेना, ही स्वच्छता तो वाडत गेल्या। पण आज हे सरकारा कडेन विनंती करता आणि मागणी करता, पण हेजे कडक कारवाई करची। आज जो उडयता आज कचरो प्रदूषण भयंकर जातलें। प्रदूषण अशें जातलें पण केन्ना कोणाक दुयेंस जायत तेका कळचें ना। पण आज दुयेंसां नाकाल्लीच जाता। पण आज हे लोक सगळे हांगा बिराडाक रावतात, कोण घरा बांदून रावतात, पण हो कचरो सगळो हांगा उडयल्लो आसा। तेन्ना विनंती करता आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन अशी विनंती करता की हो कचरो ताबडतोब सगळो हो कचरो जर ग्रामपंचायतीक सरपंचाक लक्ष घालना ताका ताबडतोब फाल्यां 2 दिसां भितर हो कचरो तो आसलो काडचो आनी हाची विल्हेवाट लावची अशें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आमच्या गोंयच्या राज्य मुख्यमंत्र्या कडेन परत एकदा मागणी करता। वाठादेव ते वाळशी मेरेनच्या ह्या नव्या बायपास रस्त्याचेर सध्या कोयर उडोवपाचे प्रकार घडपाक लागले। सध्या तर ह्या बायपास रस्त्या वयल्या वाठादेव रोलिंग मिल वाठारात बायपास रस्त्याकुशी व्हडा प्रमाणात कोयर साचिल्ल्याचे दिसून येता। हो कोयर कोण उडयतात तो प्रश्न वेगळो, मात सध्या हो कोयर कुसून थंय घुट्टाणी पडल्यात। ह्या कोयराक लागून वाठारात रोगराय पातळपाची भिरांत आसा। बायपास रस्त्याचेर कोयर उडोवपाचो हो प्रकार वेळारूच बंद जालो ना जाल्यार फुडाराक गंभीर समस्या निर्माण जावपाची भिरांत आसा। सरकारी यंत्रणांनी वेळारूच लक्ष घालून ह्या बायपास रस्त्याचेर कोयर उडोवपाच्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडचें अशी मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।